इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर मेळटा तेन्ना ताका सोदा, तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा. खोटो मनीस आपली वाट सांडूं आनी नश्टो मनीस आपलीं चिन्नां सोडूं. सर्वेस्परान ताची दया करचे खातीर तो सर्वेस्पराशी पाटी येवं. आमच्या देवाशी तो येवं, कित्याक ताचे कडेन आसा भरपूर बोगसणें. म्हजीं चिन्नां तुमचीं चिन्नां न्हय, म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय, म्हणटा सर्वेस्पर. जितले मोळा पृथ्वेतावन वयर आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटान वयर आसात, आनी म्हजीं चिन्नां तुमच्या चिंतनां वयर. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. Culo martelha somesta सर्वेस पो लागी सासा. अपना कुलो martelha somesta सर्वेस पो लागी सासा. दिसान दी सर्वेस पोरा तुका दिन वाजता. सदाकाल तुझ्या नावाची ओडवी गाता. सर्वेस्पर कितलो तोर आनी वंदिवो. अगणिताची वडवी कोणाच्या ना टापूंक जाय. आपणा कुलो मारतेल्या सोमेस्ता सर्वेस्पर लागी सासा. सोसनी कायनानी प्रीती मोगान भरलोलो. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. सगळे आपले रचने थंय कनमोळायेन भरलोलो. आपणा कुलो मारतेल्या सोमेस्ता सर्वेस्पर लागी सासा. सर्वेस्पराच्यो वाट्यो सगळ्योच नितीवोन. सर्व आपल्या करण्यांनी तो दयाळ. आपणा कुलो मारतेल्या सोमेस्ता वय खऱ्या मनान उलो मारतेल्या सर्वेस्पर लागीं सासा. आपणा कुलो मारतेल्या सोमेस्ता सर्वेस्पर लागीं सासा. आपणा कुलो मारतेल्या सोमेस्ता सर्वेस्पर लागीं सासा. सांत पावलान फिलिपी घरान बरयलेल्या पत्रांतले वचप. भावा भयणीनो, जशें आदीं तशें आतांय ह्या म्हज्या सगळे कुडी वरवीं ती वाचूं वा ती मरूं. क्रिस्ताक महिमा जातेली ही पातयेणी म्हाका सदांच आसा. म्हाका वाचचें म्हळ्यार क्रिस्त, मरचें म्हळ्यार फायदो. तरी पूण हांव जीव आसान जाल्यार कांय इल्लो फळादीक वावर करूंक म्हाका संद्राप जाता जाल्ल्यान खंयचे विंचून काडचें म्हणून म्हाका कळना. निजायकी दोनी कुशींनी हांव अडसातां. एके वाटेन हें जीवन संपोवंक आनी क्रिस्ता सांगाता आसोवंक हांव आशेतां. आनी हें कितलेगी चड बरें. पूण दुसऱ्या वाटेन हांवें वाचूंक उठचें तुमच्या हिताक अदीक चड गरजेचें. तुमची जिणी क्रिस्ताचे सुवार्थाक फावो जाल्ली जावं. देवाचें उतर हें.
देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पर तुमचे सोय असो, तुमचे सोय असो. समातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता. महिमा तुका सुम्या. सर्गींचे राज्य अशें म्हणयात. एकलो धनी आपल्या दाकामळ्यांत दिसकुलेच्या आळांक एकठांय करूंक म्हणून फांत्यार उठोवन भायर सरन गेलो. हर एकल्याक दिसाक 1 रुपया नाण्या लेखान मजुरी दिता म्हणून निश्चीत करन ताणें आपल्या दाकामळ्यांत तांकां कामाक धाडलें. सकाळींच्या 9 वरार तो परत्यान भायर गेलो आनी सांते लागीं रिकामे उबे आसलेले हेर थोडे जण ताणें देखले. तुमी म्हज्या दाकामळ्यांत कामाक वसा म्हणालो तो, आनी तुमकां फावो ती मजुरी हांव दितलो. आनी ते कामाक गेले. परत्यांनी दोनपरांच्या चड उणे 12 वरार आनी उपरांत 3 वरार तो भायर गेलो आनी तशेंच केलें. शेकी सांजेच्या 5 वरार तो परत्यान भायर गेल्ल्या वेळार सांते लागीं उबे आसलेले आनीकय थोडे जण ताका मेळ्ळे. तुमी सगळो दीस हांगा रिकामे रावून कित्याक वेळ पाड करतात म्हणून ताणें तांकां सवाल केलें. कोणेय आमकां कामाक धरूंक ना म्हणून तांणी जाप दिली. तो तांकां म्हणालो, बरें, तुमी म्हज्या दाकामळ्यांत वचून कामाक लागा. सांज जाली आनी मळ्याचो धनी आपल्या मकदमाक म्हणालो, आळांक आपय आनी तांची मजुरी दी. निमाणे तावन सुरू करन पयल्याक पर्यान दिवन वचो. तवळ 5 वरार काम धरलेले मुखार आयले आनी जण एकलो 1 रुपया नाण्या लेखान मजुरी घेवन सरलो. उपरांत पयले कामाक धरलेल्यांची सर्ती आयली. आपणाक चड मेळटलें म्हणून ताणें चिंतलें, पूण तांकांय मेळ्ळे जण एकल्याक 1 रुपया नाणें. तो घेवन धन्याक पुरपुरोवन ते म्हणाले, निमाणे कामाक आयिल्ल्यांनी 1 वराचें मात्र काम केलां, पूण आमी खरकट्या वतांत पडोवन दीसभर घडल्या जाल्यार आमकां दिल्ली तितलीच मजुरी तुवें तांकांय दिली. तवळ धन्यान तांच्या मदल्या एकल्याक जाप दिवन म्हळें, आळे इश्टा, तुका हांवें कांय अन्याय करूंक ना. दिसाक 1 रुपया नाण्या लेखान मजुरी घेवंक तूं वापरलोय न्ही. आतां घे तुजी मजुरी आनी चल. तुका दिल्ले तितलीच हांवें निमाणे कामाक धरलेल्यांकी दिवची ती म्हजी खुशी. म्हज्या दुडवाचेर म्हाका अधिकार ना कितें? वा म्हजें उदारपण तुज्या दोळ्यांक तोपता? अशें जीं कोण निमाणीं आसात तीं पयलीं जातलीं आनी जीं कोण पयलीं आसात तीं निमाणीं जातलीं. देवाचें उतर हें, वाकन्नी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त दय मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, वर्साच्या 25व्या आयतार आमी आसाव आनी वांजेलाचें वाचप आतां आमी आयकलें. थोडो वेळ ह्या वाचपाचेर नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. खंडीत जावन जेजून दिल्ली ही ओपार जायत्यांक समजूंक इल्ले कश्ट जाल्या. ती ओपार आयकतना थोड्यांक हो एक अन्याय आनी तो इनजस्टीस आसा, अणीत आसा, एक समजून घेवंक साध्य ना. ही कित्याक जेजून सांगली म्हणल्यार तसलें एक चिंता उपजोवंक पुरो. देखून थोडो वेळ हाचे वेळ नियाळ कळोवंक आमी प्रयत्न करचे. पयल्यान थोड्याच दिसां आदीं आमच्या इस्रो संस्थेन चंद्राचेर आपले नौके धाडले. चंद्रयानाक गेल्या उपरांत चंद्राचेर कितें आसा ताचे वयर जायते इंट्रस्ट वाडला न्हय, हाच्या पयलें नातल्ले म्हणून. आनी चंद्राचेरय जायत्यांनी येदोळसो जागो अमानत करून घेतला, जागो मोला घेतला तांचो. तुमी इंटरनेटार पळयलें तर जाल्यार
साईट ऑन मून म्हूण गेलें तर जाल्यार तुमकां खंडी जावन मेळटा कितल्या जाणांनी खाण गेला, कशें खाण घेवचें, कितले मोल तें पुरो आसा. कित्याक सांगता हांव, आमकां हर एकल्याक एक अस्कतकाय आसा, आमकां मनशांक एक अस्कतकाय आसा. अस्कतकाय कितें, जें कितें बरें आसा, जें कितें आकर्शक आसा तें आपणायचें, तें मोजें करून घेवचें, ताचेर म्हजें धणीपण चलयचें म्हणल्यार एक अस्कतकाय. टू पोसेस, सोबीत आसचें, बरें आसचें, खंयचेंय जावं दी, तें चड आनी चड आपणायचें, ताच्याकी चड म्हजे कडेन आसाचें, ती एक अस्कतकाय हर एकले आसा म्हणून. देखून विविध रितीने आमी करता, जावंक पुरो थोडे फावटी सायन घालता, हें म्हजें म्हूण दाखोवच्याक, म्हजें हस्ताक्षर, हो म्हजो बूक, जावंक पुरो कॉपीरायट म्हणून आसा, या आमच्या जाग्याचे आमचो म्हणून दाखोवच्याक त्या रितीचे रेकॉर्डां आसात. जावंक पुरो आदल्यांनी आक्रमण केलां, आतांय तशेंच जावन आसा. ग्रेस्त या चड आनी चड शक्तिवंत राष्ट्र हेरांचेर आपणाचे राजवटके चलोवच्याक, आपणाचें व्हडपण दाखोवच्याक आनी विविध रितीने थंय प्रयत्न करन आसा. हे मनशाचेर आनी जाग्याचेर करचें आमकां समजता. पूण जर एक व्यक्ती या एक धर्म देवाच्या रितीन धनीपण चलोवंक प्रयत्न करीत जाल्यार, देव आपणाचें पोजेशन, देवाचेर म्हाका हक्क आसा म्हणून जर चिंतीत जाल्यार, न्हय चिंतीत मात न्हय, तें संपूर्ण जावन आपणाचे हक्क म्हणून मानून घेत तर जाल्यार, कंप्लिटली कन्विन्स्ड ऑफ दॅट, एक पिशेपण न्हय, तें जावंक साध्य आसा गे. तुका देवाचेर धनीपण जोडूंक साध्य आसा गे. सर्ग तुजे हक्क म्हणून तुवें घेवंक साध्य आसा गे. जायते फावटी आमी असल्या पिशेपणांत आमी प्रवेश जाता. आनी हें पिशेपण आयच्या वांजेलांत जेजू उल्लेख करता, तें एड्रेस करता, म्हणजे तें सारकें करच्याक जेजू प्रयत्न करता. आनी ह्या खातीर भावन आनी भयणो, आयच्या वांजेलाच्या सुरवेर, वांजेल आज हें वाचून हांवें थंय, वांजेलाच्या की पयलें येवचीं तसलीं उतरां आनी आयची ही वापार दिल्या उपरांत येवचीं तसलीं उतरां भोव गरजेचीं. हे 20व्या मातेवाच्या वांजेलाच्या 20व्या अध्यायांत येवचें जावन आसा ही वापार. ताच्या पयलें 19व्या अध्यायाच्या निमाण्या वाक्यांत जेजूची उतरां अशीं आसात, पूण साबार जण पयले आसात ते निमाणे जातले आनी निमाणे आसात ते पयले जातले. ताच्या उपरांत ही वापार सुरू जावची. ही वापार आखेर जाल्लीच परत जेजू सांगता, अशें जीं कोण निमाणी आसात तीं पयलीं जातलीं आनी जीं कोण पयलीं आसात तीं निमाणी जातलीं. देखून ही वापार ह्या सांगणेच्या मदगात आसा. म्हणजे जें कितें जेजू सांगूंक आशेता तें इन्सिस्ट करूंक आशेता, ह्या वापारी मुखांतर तो विवरिता. जीं कोण पयलीं आसात, जीं कोण चड बळवंत आसात, जीं कोण चड शाणी आसात, जीं कोण चड पॉवरफूल आनी सगळें आपणाक जाणा, आपणाक सगळें करूंक साध्य आसा, आपणाच्या मुठी भितर हाडूंक साध्य आसा म्हूण कोण चिंतात पळय, ती निमाणी जातली. आनी जीं कोण कांय फायद्याक ना, पातकी गातकी भायर आशिल्लीं म्हणून आमी चिंता, ती पयलीं जातली म्हणल्यार तसलें एक चिंता जेजू आईच्या वांजेलांत दिवंक आशेता. भाऊ न्ही भयणीनो, ह्या खातीर जेजून सांगलें तसलें, ल्हान भुरग्यां बरी जाल्ल्या करीत तुमी सर्गींच्या राज प्रवेश जावचे नात. म्हणजे ल्हान भुरगें कंचन्स जावंक पुरो थोडे फावटी तांचे खेळाचे संगती आनी मग तें म्हजें म्हणून तें पोजेस आपणाचें म्हणून दाखोवंक ती आशेतात. पूण सदांवत एक ल्हान बाळशें, एक भुरगें आपल्या आवय बापायचेर ओंदून आसा. आपणाचें म्हूण कितेंच क्लेम करना, आपणाच्या आवय बापायक मात्र तें पुटलून धरता या आपणाचें म्हणून धरता. पूण आमी व्हड जाल्यांत सावकास संगतींक रावन धरता, वस्तूंक रावन धरता, जावंक पुरो व्यक्तींक रावन धरता, जावंक पुरो आनी कितें विशयांक आमी आरावन धरता. तर मुख्य जावन आयच्या वांजेला मुखांतर आमकां समजूंक मेळचें, सर्ग या देव तुवें फारूंक जायना, तें तुज्या हक्काचें न्हय. तुवें असल्यो करण्यो करन तें तुवें जोडून घेवंक जायना, तुजें करून घेवंक जायना. देवान दिवचें तसलें उदारपणान देवान आपणाक कसं दिवचें जावन आसा. देवाचेर तुवें हक्क चलोवंक जायना, उरल्या संगतीचेर तुवें चलोवंक पुरो. भाऊ आनी भयणीनो, आयच्या वापारीचें हें लॉजीक या तातूंत आसचें तसलें नीत समजूंक थोड्यांक कश्ट भोगूंक पुरो. चिंतया, आमी आनी एके रितीन समजून चिंतत जाल्यार तुज्या ल्हानपणांत तुज्या भुरगेपणांत तूं सतानितेन चल्लाय. भोव सोबीत तुजें जिवीत,
कोणाकच अन्याय करू नाही. जायते पोवटी पवित्र पुस्तकाच्या शिकवण्याप्रमाणे इगर्जमतेच्या शिकवण्याप्रमाणे शेगून आणि तुझे जिवीत बांधून हाडलाय. आणि तुझ्या शेजार आणि एकलो मनीस असा त्याने जायतो अन्याय केला. तुझ्या कुटुंबा केला, तुका केला, गाळी शिराप सवल्यात, तुझ्या जाग्याच्यार आक्रमण केला, बेबदेपणान जियेला आणि जायत्या वाईट वाटाने तो जियेला. ही गरजे घुसोना आणि कितें करू ना, आणि कितें बरें काम कांय करू ना, आणि निमाणे तुझेय ह्या संवसाराचें जिवीत आखेर जाता, ताचेय ह्या संवसाराचें जिवीत आखेर जाता. तो मोरच्या पयल्यान थोडे दिसा पयल्यान ताच्या वयर कितें एक बदलावण येता, देवाक तो स्विकार करता. आणि तूं तुज्या निमाण्या स्वासा उपरांत तूं सर्गाक वचून पळयतना तुजे बराबर तोय आसा, तोय संतोशान आसा. कशें बगात तुका, कशें बगात. अरे इतलें पुरो अन्याय केल्लो मनीसय सर्गाक आयलो गे. हांवें तर म्हज्या सगळ्या इतल्या 50, 60, 70 वर्सांच्या जिवितांत बरें करून कितें फायदो. हांवें तसोच अन्याय करून जियेत आलो न्ही. आणि निमाणे घडये लास्ट एका हप्त्यान हांव पातकी म्हणून कुमसार जावन सर्ग आपणायतो न्ही. बगात गे. जर तुका बगात तर जाल्यार जें कितें तुवें तुजो धर्म म्हणून समजलोय पळय, तूं सारको समजलोय म्हणून अर्थ. कित्याक बऱ्या वाटेन चलचें तेका आशिर्वाद, वायट वाटेन चलचें ताका आनी एक शिक्षा जायचें म्हणना. वायट वाटेन चलचें, वायट वाटेन जियोवचें, बेबदेपणान जावंक पुरो, अन्यायान जावंक पुरो, फटकीरपणान जावंक पुरो, आणि हेर जायत्या संगतींनी बुडोवन जियोवचें तें हेम कोण, ताच्या एक हेम कोण कितें जाय ताका. आमी जायते बटे आमेचेंचे सतानी तेंचे चलचे एक प्रयत्न, ताका एक देवान आशिर्वाद दिचे. तुका पातकात हांव देवान राखोवन वेला, तुका वायट संगतीत हांव देवान राखोवन वेला, तुका एक बऱ्या कुटुंबांत जियोवंक आणि तुका एक बरी मोत दिल्या, एक बरें काळीज दिलां, बऱ्या वाटेन चलोवंक दिल्ले अवकाश न्ही गे. ते एक जायक एक वर्तन देणे न्ही गे. ताका परतेन एक देणे दिना म्हणून न्ही, देव तुका दिना म्हणून न्ही, पूण जर तूं चिंताय बरेपण एक कुरीस, बऱ्या वाटेन चलचें एक प्रयत्न, तो एक कुरीस तो वावयचे, तर तूं देवाक तूं वळखनाय म्हणून अर्थ. आणि पातकांद्रोळचें एक संतोष म्हूण चिंताय तर जाल्यार, पाताक एन्जॉय करचें म्हूण चिंताय तर जाल्यार तुका न्ही जाय की पाताक कितें म्हूण कळीत ना. पाताक एन्जॉयमेंट जावंक साध्य ना. त्या खातीर आमचें डेफिनेशन रॉंग. आमी पाताक आनी बरेपणाचें डेफिनेशन सारकें केल्ल्या शिवाय ही वपार समजोवंक साध्य ना. पाताक म्हळ्यार तुवें तुकाच होगडावचें, तुवें तुकाच नास करून घेवचें, तुजें सोबीत जिवीत आसलें पिसून उडोवचें, तें पाताक. पळया त्या वेचीक पुताच्या वपारींत कसलो स्थान तसो आसलो आणि कसल्या गतीक वचून पावता, तें पाताक. देवाचो पूत जावन सगळो स्वतंत्र जावन जियोवच्याक तुका रस उरलो, पवित्र स्नाना मुखांतर तें स्थान तूं घेताय. तें सगळें होगडावन तूं देदेस्पर जावन तूं न्ही एक गुलामाचे एक फास्ट जावन तूं जियेताय, तर तें खंयच्या रितीन तें तुका एक संतोशाचें जावंक साध्य. तेणी जाय की बेजार राहायचें. आनी हें समजतना, सारक्या रितीन समजतना, जें कितें ही दाखमणांतले कामागारांची वपार दिल्ली पळय, कुली कामाची वपार दिल्ली पळय, ती तुका समजता. फारिजेव आनी शास्त्री ते चिंतले आमी बरे, आमी इतले प्रयत्न करता, पवित्र पुस्तक शिकता आणि त्या खातीर आमकां मात्र सर्ग फावो उरल्यांक न्ही. तो जाक्यो पोर मुसर इतलें पुरो अन्याय करनासलो, ताका सर्ग, ताच्या घरा जेजू गेलो, असाध्य. ती सामान्यकारण स्त्री, ना असाध्य. तिका ती प्रद्वारीण, असाध्य. तो मातेव, ना ना ना, तांकां पुरो जेजू तांच्या घरा यायचे, तांकां स्वीकार करते, असाध्य. तें पुरो नो. पूण जेजू कोणाक घेता, हांव आयलां पातक्यां खातीर म्हणटा. तो सांगूंक कशें येता, तुमच्या मतींत असो देव तो देव न्ही, ते एक बॉम्बे, त्या बॉम्ब्याक नाश करा. तुमच्या मतींत असो देव खरो देव न्ही. तो खरो देव जावन आसा, तुका संपूर्ण सुटका दिवंक सोदतलो, तुका समजून सोदतलो. ताचे वयर तुवें हक्क साधन करूंक जायना. तुका हक्क ना. बघू न्ही बहिणीनो, हांगा एक 2 ग्लास आसात. बघू न्ही बहिणीनो, हांगा एक 2 ग्लास आसात. ह्या ग्लास एकाच रितीन ना. एक मोठो आसा, मोठो आसा, आनी एक लांब आसा, बारीक आसा. पूण दोनांय ती उदक आसा.
आनी भोवशे आनी इल्लेशें उदक सड घालयात पूण तें वमतात म्हणल्यार खातीर हांवें सड घालूं ना. ह्या ग्लासांत फुल्ल इतलें म्हणून सर घालें तर जाल्यार ताच्या उपरांत वतूंक साध्य ना. ताणें कितली आशा केल्यार त्या ग्लासान ताच्या खिसाड वतूंक साध्य ना. तें वतलें जाल्यार भायर पडटा. दोनी ग्लासाची स्थिती तितलेंच. म्हणजे जेन्ना देव आपणाक तुका दिता, तुका संपूर्ण जावन दिता, आपणाक फुल्ल जावन तुका दिता, आनी एकल्याक तो दितना तुका कसलोच नश्ट जायना, तर तुका मुसोर कसो जावंक साध्य. देवान आपणाकच आनी एकल्याक दिलो जाल्यार तुका नश्टच ना, तुका मुसोर कशें जावचें. जेन्ना तुका नश्ट जाता तेन्ना मुसोर जावंक साध्य आसा. पूण तुवें जेन्ना तूं देवाक घेताय तुका आनीक ताच्या किसड घेवंक साध्य ना. तुज्या लिमीट 100% तो तुका दिता. तशें आसतना तुवें मुसोर करूंक साध्यच ना. आनी ह्या खातीर सर्गार मुसोर ना. आमी ह्या संवसारांत मात्र मुसोर करूंक साध्य. आनी सर्गीचें जिवीत ह्या क्रिस्ती जिवीत म्हळ्यार त्या सर्गार आसचे बरें हांगा जियोवचें. म्हणजे सर म्हजे भाऊ भयणी आनी देवाची भुरगीं जावन आमी जियोवचें. देखून जशें आतां फारीजे वांगणी बरो समजचो कित्याक जर देवाक तसो म्हूण तूं वळखून घेताय जाल्यार तुवें तशें जियेचें पडटा. तुवें तसो पूत या धूव जावन तशें जियेचें पडटा. अन्याय करिनासतना समेस्तांक बरें कर न्हू. इवन तुका घात केल्ल्यांक ती आशिर्वाद दिवन बरें कर न्हू तुवें जियेचें पडटा. तें जिवंक कश्ट न्ही गे. देखून देवाचें हें बरों थापचें. देव शिक्षा दिता. देव तुका सोडून शिराप घालता. तुका तें करता हें करता म्हण कित्याक म्हाका तशें शिराप घालूंक जायचें. जेन्ना तूं समजताय देव तुका आशिर्वाद दिता. सांत पावल रोमाकारांक बरोवन म्हणटा आमी पातकी आसले तेन्ना ताणें आपल्या पुताक धरलो. जर तेन्ना तो आमच्या पासत मेलो तर जाल्यार आतां आमी ताचे लागीं राजी जाल्या तर आनी कितल्या चड मापान तो आमकां दिवचो ना. तो देव म्हजो आनी तुजो. जर त्या देवाक तूं वळखताय तर त्या देवा बरी तुवें जायचें पडटा. चॉयस आमचें. त्या देवाक स्विकार करचें, त्या देवा सारकें जावचें, या त्या देवाक नाका म्हूण सांगून बाय बाय म्हूण सांगयेत आनी तुज्या एकल्याक तुजें काम करयेत. पूण केन्ना तुजें जिवीत ताका समर्पिताय. कुर्साचो सांजो म्हणटा टू पॉसेस एवरीथींग डिझायर द पॉसेशन ऑफ नथींग. जर तुका संपूर्णता सगळें तुजें करून घेवंक जाय तर जाल्यार खंयच्याचीच आशा करिनाका. डिझायर द पॉसेशन ऑफ नथींग. कसल्याचीच आशा करिनाका. कसल्यांच जाय म्हणून आरायनाका. केन्ना तुका मेळटलें. देवाक तशें आरोवंक जायना. केन्ना तूं कसलेंच स्वार्थ करिनाय, कसलोच कसल्याकच वण्ण धरनाय, ताचेर अधिकार चलयनाय, तेन्ना देव तुका संपूर्ण जावन आपणाक दिता. तर भाऊ आनी भयणीनो कितें करया. पयल्यान सर्ग तुजे हक्क म्हूण समजनाका. तें एक वर्तन देणें, ग्रॅट्युइटस गिफ्ट म्हणटा इंग्लिशांत. फुंक्याचें देणें ओळखून घे. देखून हांवें इतले तेर्स म्हळें, इतले मागणी केलें, तितले फावटी मिसा गेलो, त्या खातीर देवान हें दिचें. सॉरी, देवान तुजें रीण करूंक साध्य ना. देवाक तुवें रीणकार करूंक साध्य ना. दुसऱ्यान सगळे उपकारी मनान जें कितें तुवें तुज्या जिवितांत आसा तें सगळें तुवें घेतल्या उपरांत तें देवातान आयलां म्हणून सांगतना यू विल बी ऑलवेज ग्रेटफूल. तुजे थंय एक दिन वाचपणाचें काळीज आसता. तूं लेख करिना हें कळ्ळें तें कळ्ळें तशें कितें अशें कितें म्हूण त्या विशयान तूं ल्हान ल्हान संगती विशयान तूं कोडी काडना आनी एकल्याच्या विशयान कुलपां उलोवन तें करिनाय. तूं संतोश बरी जाताय. हेरांक थंय दादोश जाताय. मागणी तें टायम पळोवन इतलें मागणें करचें, हें इतलें वाचचें, तें तितलें करचें, त्या विशयान करिनाय. मागणें एक संतोशाची एक संगत जाता. कशें एका मासवेक जुवा मारी वियांनी सांत ह्या सकाळचो पात्रोन तो म्हणटा जशें एका मासवेक उदकांत उपयोवचें तशें मागणें. म्हणजे देवा थंय आमकां आमी विसरोवचें तें मागणें. देखून तें लेख करना. मासवे काय लेख करीत काय हे तुवें लेख केला, हे आज कितले बडी स्वास घेतलाय ना. मागणें म्हळ्यार तें देवाच्या संबंदान देवचें. हांवें इतले बडी स्वास घेतलो देखून म्हाका ना. बाबा आनी भयणी, आज देवाक आमी अर्घ दिवया. देवाचें रूप जेजू सारकें रूप उगडापें करूंक आयलो. आनी तो सांगूंक कशें येता तो देव संपूर्ण जावन तुका दिता. मुसोर करिनाका. संपूर्ण जावन तुका वेगूंक कशें येता. भियेनाका. देवाचें लॉजीक समजोवया आनी आमचें लॉजीक आमचें चिंताप ताच्या लॉजिका हाती हाडया. हेच्या पयल्या वाचपांत इसाया प्रवादी मुखान देव म्हणटा जशें आकाश पृथ्वीतावन उंच
तशें म्हजी जिनपां तुज्याक येवूंच थोडे कडेन आमकां समजोवचें ना पूण देवाच्या कुशेक खालती मान घालचें तसलें बरें मोण आमचें थंय आसूं हें जावं आमचें बेसांव